बांबोळेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या बॉयज हॉस्टेलात शेनवारा गांजो सापडलो। गोमेगांव कॅम्पसात ड्रग्स कशे पावले हाची खास तपास पंगड नेमून चौकशी करची, तशेंच गोंयांत घोळी वखदां नेमकी कोण हाडटा तरी कोण ताचोय तपास करचो अशी मागणी गोंयचे NSUIचे विद्यार्थी संघटनेन केल्या। एक असे रस्त्यावयले नशेडी न्हू, दे आर द वेल क्वॉलिफायड MBBS डॉक्टर्स दे आर, एंड ड्युरींग द पेंडेमीक, ड्युरींग द कोवीड तांच्यांनी सर्वीस दिला लोकांक वाचोवपा खातीर। सो हेंचे करियराक ह्यो एफेक्ट जातलो। तो पयलींचे पयलीं आमचो डिमांड आहा की हेंचो जो रस्टिकेशन आहा तो रिवोक करचो, आनी सेकेंडली हेंकां मुद्दम हेंचे माथ्यार केस घातला बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक अ फ्री वे टू समवन। आमी सांगूंक सोदता की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जावचें की कसो ड्रग्स पावलो GMC आनी इतले बेगीन हेंच्यांनी डिसिजन कसो घेतलो आनी हेंचे माथ्यार कसो घातलो केस, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक अ फ्री वे टू समवन एंड दे वॉन्ट टू सेव समवन, सम बिग ड्रग लॉर्ड, सो दॅट तांकां तांचेर केस घालून कोणाक ते वे करूंक सोदतात। सो आमी डिमांड करता की जे स्टुडंट्स आहा, जे इंटर्न आहा, जे MBBS स्टुडंट्स आहा, तांचे जे रस्टिकेशन आहा ते रिवोक करचो आनी फर्दर स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन जावचो म्हणून। थँक्यू।